विसावा उपरांत तुमचे स्वागत। काणका-पर्रा रस्त्यावयल्या येरादारी बेटाच्या कामाची पळोवणी बुधवारा मंत्री पालयेकर आनी उपसभापती मायकल लोबोन केली। ह्या वेळार वेल्ला काणकाचे सरपंच मिल्टन मार्कीस आनी पंचायत वांगडी हजर आशिल्ले। आरडीएक्स गोवा खातीर काणकाच्यान गौतम शिरोडकार। लायटीचे आता साधारण आम्ही आता 25 कोटीचो पावर सबस्टेशन आसा। परत LED घातल्या, जवळ कंप्लीट जायत येयल्या। खंय वायरी बिरी तुटलेल्यो त्यो सगळ्यो, पण साधारण एक 50 कोटीचे काम लायटींचे, 50 जावच्यान 40 कोटीचे काम सध्या पूर्णत्वाच्या मार्गाचेर आसा। एकदा ते पावर सबस्टेशन येयले की शिवोलेतलो प्रॉब्लेम चडसो मिटतलो। उदकाच्या बाबतीन जी नवी पायपलायन येता ती पायपलायन आता 2 कोटीची पायपलायन आमी नवी घातल्या। पयली जी पायपलायन जी आसली ती जवळ 30 वर्सां पयलींची आनी ताका सगळ्याक गंज येयला, म्हणून तें उदक लोकांक सारकें पावना आनी त्यामुळे लोकांच्यो मागीर गाळयो घेवच्यो पडटा आनी कितें। पण तें आमी घेतलेलें तें सादारण आमी उदकाचें एक 3-4 कोटीचें काम आतां जातलें। कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी हो जो सर्कल हा वेल्ला काणका सर्कल और काणका सर्कल हिंगासून जे डेव्हलपमेंट चालू जाता हे आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीसून वयता। पार्रासून आसागांव हो कनेक्टिविटी रोड जो हा, जितके लोक ट्युरिस्ट आणि स्पेशली आमचे टॅक्सी ओनर्स जे टॅक्सी घेवन येता ट्युरिस्टांक पावोवपाक, वेदर इट इज मोरजी, आरांबोल, केरी, दे यूज दीस रोड। आणि हो रोड बारीक आसलो आणि बारीक आसून लोकांक त्रास जाताले। आयज गांवच्या लोकांनी आपली शेतां, आपली भाटां दिल्ली आहा वायडनिंगाक। डेव्हलपमेंट जे चालू आसा ह्या दोन्ही मतदारसंघाचेर, स्पेशली हो रोड जो तुम्ही आता फाटल्यान पळयतात, हो कनेक्टिंग रोड फ्रॉम काणका सर्कल थ्रू पार्रा टू अंजुना कायसो, जायतीच कोटीची कामां चालू आसा। इनॉग्रेशन ह्या रोडाचें जालो 1 म्हयनो रेडी जाला। लोक विचारताले आमकां तेन्ना तुमी कित्याक BJPक सपोर्ट केलो। आतां तांकां हो आन्सर आयज 25 कोटी WRDची, 25 कोटी PWDची कामां चालू आसा। जे उतर दिल्ले आमी एका टायमार आमी इलेक्शनाक लोकांक सांगताले की आमचो हो मतदारसंघ बिहार कहो आनी शेजारचो मायकलाचो मतदारसंघ सिंगापोर कहो, पूण आयज दोगूय घोडे बरे धांवतात। जायतीच कामां आमच्या मंत्र्यान आश्वासन दिल्लें की मायकल जशी कामां करता तशी आपुणूय करतलो म्हणून, आनी हें आमकां आयज दिसून येता।